विसावा उपरांत तुमकां येवकार। राजेंद्र तालकाच्या ओ मारिया ह्या कोंकणी सिनेमाक इफ्फीत 2 फावटी दाखोवपाचो मान फावो जाला। फाटल्या वर्सा इफ्फीत हो सिनेमा प्रीमियर विभागात दाखयल्लो। अंदू इंडियन पॅनोरमा विभागांतलो हो गोंयांतलो एकमेव पिक्चर। ओ मारियाक गोंय आनी गोंया भायल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। इंडियन पॅनोरामा विभागात राजेंद्र तालुकाचो ओ मारिया सिनेमा शुक्रारा दाखयलो। अनुच्या इफ्फीन हो एकूच कोंकणी सिनेमा आसलो। मारिया रावता थंयच ताच्या भावाची जमीन आसता। ही जमीन ताणें एका हॉटेलाक विकली आसता। जमीन विकल्या उपरांत ताचो भाव मरता। मारिया रावता ती जमीन विकल्या उपरांतूच ताका अर्धे पयशे मेळटले अशें जमीन विकपाच्या कॉन्ट्रॅक्टान बरयल्लें आसता। जॉनाची बायल आनी दोनूय चल्यांची मारियाच्या जमनीचेर दोळो आसता। मारिया जमीन विकपाक तयार जायना। ह्या कामात मारियाक पुतण्यो केविन आनी मायक ह्या पर्यटकाचो तेंको मेळटा। गोंयचे पर्यावरण रानां उदका स्त्रोत आनी हेर सामाजीक प्रश्नाचेर सिनेमा काडपाची मोख राजेंद्र तालकान दवरल्या। इंडियन पॅनोरमान म्हजी पयल्याच खेपी फिल्म वता आनी केन्ना हांवें धाडूच नाशिल्लें एंट्री, सदांच फिल्म प्रिमियर केल्लें। सगळे फिल्माचे म्हजे प्रिमियर जाल्ले आसता। दिस अ ग्रेट थिंग फॉर कोंकणी सिनेमा की जितले कॉम्पिटिशनांतल्यान सिलेक्ट जावन प्रिमियरा खातीर येवप किंवा इंडियन पॅनोरमा खातीर येवप ही खरीच एक आमी बरी गजाल सगळ्या नॅशनल फिल्म जे पळय आसात तांकां दाखोवन दिल्या की गोंयाक आमी फाटीं ना। इतले गोंयची येदी व्हडली हे पळय आमचे भायर नांव इतलें बरें आसा, आज हळू तें नांव स्पॉयल जायत चल्लां। ताजी काळजी घेयात। सगळें मेळटलें, सगळ्यो गोश्टी मेळटल्यो। प्रॉब्लेम हो आतां थोडक्यात जाला, पूण आतां जर सिरियसली विचार करत अजून वेळ जावं ना की सिरियसली जर गोश्टीचेर विचार करत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडपाक शकता। मायनींग धरून, मायनींग हो मेजर प्रॉब्लेम, हातूंतल्यान आमकां चडांत चड इन्कम येता, सो ताजेर सिरियसली विचार करपाक जाय। जशें हावजिंगाच्या बाबतींत सिरियसली विचार करपाक जाय, तशें रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत सिरियसली विचार करपाक जाय। हातूंत कितें जावपाक जाय की सगळ्यो गोश्टी विचार करता त्यो एक कितें बाबा आमचे प्रत्येकाला हातूंत कोणालो स्वार्थ आसपाक जायना। स्वार्थ एकूच आसपाक जाय, गोंयचें बरें जावपाक जाय। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। मुंबईच्या 26/11 आकांतवादी हल्ल्याच्या वर्सुकी दिसा निमतान पश्चिमी दर्यादेगेर आकांतवादी हल्ल्याची शिटकावणी दिल्या। 2 बेकायदेशीर सॅटेलायट फोन ट्रॅक जाले उपरांत इंटेलिजन्स ब्युरो आनी रॉन ही शिटकावणी दिल्या। मुंबय आकांतवादी हल्ल्याक शेनवारा 3 वर्सां पुराय जातात। गोंयांत सध्या इफ्फी आनी पोरन्या गोंयच्या फेस्ताची नव्यानां चलतात। पश्चिमी दर्या देगेवयल्यान 2 बेकायदेशीर सॅटेलायट फोन ट्रॅक जाल्या उपरांत ही शिटकावणी आयल्या। दर्या देगेवेल्या सगळ्या राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पुलीस मुखेल्यांक केंद्रान आकांतवादी हल्ल्याची शिटकावणी कळयल्या। गृह सचिव आर.के. सिंगान 2 म्हयन्या फाटीं हो बेकायदेशीर सॅटेलायट फोनाचो विशय काडिल्लो। आता सचिव यू.के. बन्सलान हो विशय परत काढला। 26 नोव्हेंबर 2008 ह्या दिसा पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ल्या आकांतवाद्यांनी मुंबयचेर हल्लो केल्लो, तातूंतलो एक कसाब। ह्या हल्ल्याची येवजण चालीक लावपा खातीर त्या हल्ल्याचो सूत्रधार डेव्हिड हेडली आनी तवाहूर राणा हांणी सॅटेलायट फोन वापरिल्ले। आता परत बेकायदेशीर सॅटेलायट फोन ट्रॅक जावंक लागिल्ल्यान सुरक्षा यंत्रणांक ती सादूरकायेची गजाल जाल्या। कांय दीस फाटीं केंद्रीय गुप्तहेर संस्थांनी पोन्ने गोंय, कळंगूट आनी नावेली चर्चीक आकांतवादी हल्ल्याचो धोको उक्तायल्लो। 2 दिसां फाटीं एमपी अधिकाऱ्याक मुंबय विमानतळार आकांतवादी हल्लो जावपाचो आसा म्हूण फोन आयिल्लो। गोंयांत 23 नोव्हेंबरा सावन इफ्फी सुरू जाला। 3 तारखेर पोन्न्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त जावपाचें आसा। गोंया खातीर ही शिटकावणी चडच सादूरकायेची। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। राष्ट्रवादीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवाराचेर दिल्ली केल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणाची गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस न्यायालयीन चवकशी मागता। पवाराच्या सुरक्षा वेवस्थेत घाळपण जाल्ल्यान हो हल्लो जावंक पावलो अशें राष्ट्रवादी म्हणटा। गोंयच्या राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांनी परवरे मोर्चो काडून मुख्य सचिवाक हाचेर निवेदन भेटयलें। एका तरणाट्यान बिरेस्तारा दिल्लीत एका कार्यावळीत पवाराच्या कांसुलार फुलयले। दिल्लीत एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन एका तरणाट्यान बिरेस्ताराक केंद्रीय कृषी मंत्री आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवाराच्या कांसुलार फुलयले। तो म्हणटा म्हारगाय आनी भ्रष्टाचाराक लागून ताणें पवाराचेर मारले, मात ताका लागून राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते पेटल्यात। ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीनूय ह्या घडणुकेचो निशेध केला। शुक्रारा गोंयच्या राष्ट्रवादीन परवरे पुंडलीक नगरांतल्यान मोर्चो काडलो। उपरांत हो मोर्चो सचिवालयाचेर गेलो। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट, जुजे फिलिप डिसोजा, पर्यटन मंत्री निलकंठ हळर्णकार आनी हेर फुडारी वचून मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तवाक मेळ्ळे। तांणी तांकां निवेदनय दिलां। असं ठरवलं होतं की जो काय प्रकार घडलेला आहे त्या प्रकाराबद्दल न्यायालयीन चौकशी व्हावी
आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला जरी स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार असला तरी सुद्धा कुणालाही कायदा हातात घेऊन चालता येणार नाही आणि कुणालाही हिंसेचा मार्गही पण अवलंबिता येणार नाही. सगळ्या राजकीय पुढाऱ्यांक संरक्षण दिवचे अशी मागणी या निवेदनातल्यान केल्या. आणि आपल्या संपूर्ण नेते मंडळींना योग्य अशा प्रकारचं संरक्षण द्यावं अशा प्रकारचा एक आम्ही आवाहन या मेमोरंडममधून आपल्या पंतप्रधानमंत्र्यांना केलेला आहे. जुजेनवी हल्ल्याचो निषेध केलो. We have shown you our sympathy towards to our leader, and this is whatever happened. It is very bad. It is a big shocking news because slapping our leader, it is a big crime. परवरीच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आणि चलचित्र खबराकार देवेंद्र गावकार. कोंकणी अकादमीन अंदूचे पुरस्कार जाहीर केल्यात. कोंकणी अकादमी 12 पुरस्कार भेटोवपाचे आसा. कविता पुरस्कारा खातीर 11 कविता झेले सर्तीक आयिल्ले, मात तातूंत एकूय झेलो पुरस्काराक पात्र थारलो ना अशें अकादमीचो अध्यक्ष एन शिवदासान सांगलें. हातूंतलो एक पुरस्कार पुंडलीक नायकाक मेळिल्लो. माध्यमाच्या प्रस्नाचेर तांणी तो परत करपाचो थारायला. कोंकणी मळार साहित्याक उर्बा दिवपा खातीर कोंकणी अकादमी कोंकणी सेवा आनी साहित्य पुरस्कार दिता. कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष एन शिवदास आनी सहाय्यक संशोधक जयंती नायकान शुक्रारा पणजेत कोंकणी अकादमीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत अध्यक्ष एन शिवदासान साहित्य पुरस्कार जाहीर केले. कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार अशे: पुरस्कार कथा पुरस्कार नयना अडारकार, एकांकिका उल्हास नाईक, निबंध नमन धावस्कार सावंत, संशोधन डॉक्टर अर्चना गांवकर, बाल साहित्य सुधा खरंगटे, जीवन गौरव साहित्य प्रतिभा पुरस्कार पुंडलिक नाईक, जीवन गौरव साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार रॉकी मिरांडा, कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार गौरीश वेर्णेकार आणि अनंत अग्नी, जीवन गौरव शणै गोंयबाब भाषा सेवा पुरस्कार सोतेर बारेत, जीवन गौरव माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी सेवा पुरस्कार बस्ती वामन शणै, कोंकणी सेवा पुरस्कार कोंकणी सेवा केंद्र साखळी. कोंकणी अकादमी 2008 वर्सा सावन हे पुरस्कार भेटयता. अंदू 4थें वर्स. अंदू सर्तीक 11 कविता झेले आयिल्ले, मात तातूंतलो एकय पुरस्कार दिवपा सारको ना. माधव बोरकार, डॉक्टर बाळकृष्ण कांदोळकर आणि माया खरंगटे या तिनूय कवी आणि कवयित्री हांकां ते परिक्षक आशिल्ले. तांकां दिसलें आनी तांणी बरोवन दिलें आमकां की हातूंत एकूय कविता संग्रह त्या पावण्याचो ना म्हणून, त्या पुरस्काराच्या पावण्याचें ना. चर्चिल आलेमांव राजभास मंत्री आसतना सरकारी अधिकाऱ्यांक कोंकणी शिकोवपाची येवजण केल्ली, मात उपरांतच्या सरकारांनी हाच्या कडेन लक्ष दिलें ना. म्हूण कोंकणी भास राजभास आसूनय सरकारी कामकाज कोंकणीत जायना असो आरोप एन शिवदासान सरकाराचेर केलो. गोंय सरकारच्या मुळाव्या शिक्षणाच्या धोरणाचो निषेध करून गोवा कोंकणी अकादमीन जाहीर केल्लो हो पुरस्कार नामनेचे साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायकान नाकारला. अशा वेळार आतां म्हाजी पाळी येता ज्या वेळार म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळा आनी अशी ज्या वेळार 7-8 वर्सांची 7-8 म्हयन्यांचो ज्या वेळार नियाळ घेतलो जाल्यार सरकाराच्या ह्या धोरणाड लेखकांनी कलाकारांनी उठून म्हणटा तसो आवाज दिला. आनी त्याच खातीर म्हाका जो आयज पुरस्कार जाहीर जाला हो पुरस्कार म्हाका आज नाकारचो पडटा. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.